ती पत्रकार परिशद घेवपाचे मुख्य कारण म्हणजे सध्या गोंय राज्यांत जो हॉट इश्यू म्हणटात तो लँड ग्रॅबिंग ह्या प्रकरणाचो जो चालू आसा आनी सगळी कडल्यान म्हणटात तशे आरोप प्रत्यारोप म्हणजे सगळी कडच्यान जातात। पण म्हाका सगळ्यात पयल्या स्तराचेर गोंय राज्याचे मानाधीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे कौतुक करीनशें दिसता, त्यांच्या धाडसी निर्णयाचे म्हणजे अभिनंदन करीनशें दिसता आनी तेंच्यांनी आपलो धाडसी निर्णय भविश्यानय हो फुडें व्हरपाचो आरोप प्रत्यारोप जरी जाले तरी खंय तरी डगमगपाचें न्हू आनी फाटीं सरपाचें न्हू। कित्याक ह्या गव्हर्मेंटान म्हणजे काल हांव गोवा फॉरवर्डचे नेते, गोंय लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीतले आमदार, गोंय राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आनी एक बरे गोंयचे लेजिस्लेचर म्हणून जेंची ख्याती आसा अशे श्रीयुत विजयजी सरदेसाय हेंच्यांनी एक ब्रिफींग केल्लेलें आनी तातूंत तेंच्यांनी SIT संदर्भात इवन जे कमिशन म्हणजे जस्टीस VK जाधव कमिशन जे रिटायर्ड बॉम्बे हायकोर्ट जज हांच्या अध्यक्षते खाली स्थापन जाले त्या बद्दलय सविस्तर म्हायती दिता आसतना तेंच्यांनी डेट वायज एलॉबरेट केल्लेले आनी आतां सध्या जे परिस्थितीन जे प्रकरण गोंय राज्यात चालू आसा जे सिद्धकी म्हणटात ते सुलेमान त्यातूनय तेंचो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी तेंच्यांनी एका लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीतल्या आमदाराचेर जो डेप्युटी स्पीकर आसा ताचेर आरोप केले की कितें तरी इन्वॉल्वमेंट आसा म्हणून। पण त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्याची काल म्हणटात तशी म्हणजे आमी मुख्यमंत्र्याक ऑब्जर्व करता, वॉच करता जे ते गोंय राज्याचे जेन्ना पासून ते मुख्यमंत्री जाले ते 2019 जाले आनी आज पर्यंत म्हणजे 2024 पर्यंत बेस्ट एवर म्हणटात तशें जर तेंच्यांनी मिडियाक एड्रेस करतना म्हणजे कालच्या प्रुडंट मिडियाचेर तेंची जी डिबेट चलताली पळय तातूंत जे तेंचे एग्रेशन आसलेले, जी तेंची आत्मीयता आसली आनी जी तेंची तळमळ आसलेली हे सगळे क्रॅकडावन करच्या खातीर कारण मल्टी क्रोर म्हणटात तशें लँड ग्रॅबिंग हेका खंय तरी आळा घालपाक जाय, हेचेर गोंय राज्यांत हे संपूर्ण म्हणटात तशें हेचें उच्चारण जावपाक जाय। हेका लागून गोंय राज्यांत SIT प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा सकयल हाडली। ही SIT 2022 म्हणजे 15 जून 2022 SIT म्हणजे स्पेशल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह टीम ही कॉन्स्टिट्यूट केली। त्याच्यानंतर 9 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा म्हणटात तशें कमिशन ऑफ इन्क्वायरीज ऍक्ट 1952 जो ऍक्ट नंबर 60 ऑफ 1952 हाच्या अंतर्गत कमिशन ऑफ इन्क्वायरीज ऍक्ट 1952 हेच्या अंतर्गत एक कमिशन फॉर्म केले आणि ते कमिशन फॉर्म करता आसतना तेंच्यांनी एक रिटायर्ड जस्टीस बॉम्बे हायकोर्टाचे म्हणटात तशे VK जाधव यांच्या नेतृत्वा सकयल त्यांच्या फुडारपणा सकयल हेचे संपूर्ण थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचे आणि जसे काल आमचे माननीय आमदार फातोर्डेचे विजयजी सरदेसाय यांच्यानी सांगले की हे लँड ग्रॅबिंग खंय तरी 2020 स्टार्ट जाले, SIT 2022 फॉर्म जाली, 9 म्हणटात तशें सप्टेंबराक SIT कमिशन चेअरमॅन जस्ट कमिशन वन मॅन कमिशन कॉन्स्टिट्यूट केले आणि त्याच्या अंतर्गत हेची इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचे म्हणून आयचे जे विद्यमान मुख्यमंत्री आसा, होम मिनिस्टर आसा यांच्या फुडारपणा सकयल जस्टीस VK जाधव कमिशनान ह्या सगळी मोहीम हातान घेतली। तेंच्यांनी म्हणटात तशें त्याच्या नंतर समवेअर इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर 2023 तेंच्यांनी आपलो जो रिपोर्ट आसा तो गव्हर्मेंटाक दिलो। तो गव्हर्मेंटाक रिपोर्ट दिसता आसतना तेजे व्हिज्युअल प्रेस तेन्ना AG फुड्यान आसलेले तो रिपोर्ट सबमीट करताना फाटले जर आमी पत्रकारांची जर उजळणी केली प्रेसाची जाल्यार सगळ्या तमाम गोंयकारांक कळटले। त्याच्या नंतर 10 जानेवारी 2024 ह्या दिसा तो रिपोर्ट जस्टीस जाधव कमिशन जो वन मॅन कमिशन रिपोर्ट आसा पळय तो कॅबिनेटान आयलो। त्यानंतर इट इज म्हणटा जेन्ना कॅबिनेटान खंयची गोष्ट येता ती सगळ्याक म्हणटात तशी तेजो पसार आणि प्रचार जाता त्या गोष्टींचो। त्याच्यानंतर जे असेंब्ली सेशन जाले ऑगस्ट म्हयन्यात जशें हांव कालच्या जी ब्रिफींग हांव आयकतालो त्याच्या वयल्यान हांव सांगता की तेन्ना LAQ विचारले गेले ह्या विशयाचेर आनी खंय तरी आतां हेचो सगळ्याचो पर्दाफाश थोड्या दिसांनी टप्प्यान जावपाचो आसा। म्हाका ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें मुख्य माध्यम म्हणजे जो विषय आमच्या पेडणे तालुक्याक लागता
ही पार्श्वभूमी सांगपाचें कारण की हो गोयच्या मुख्यमंत्र्याचो गोयच्या इतिहासांतलो हिस्टॉरीक निर्णय की SIT फॉर्म करप, वन मॅन रिटायर्ड जजाच्या अंडर कमिशन फॉर्म करप, तेचे थरर इन्व्हेस्टिगेशन करप आणि जे लोक जेंच्यांनी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज, नो मॅन लँड प्रॉपर्टीज आणि प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जेंच्यांनी ग्रॅब केल्लेले आसा तांकां बिहायंड द बार करप हो हेचो मोटू. सो तेका लागून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, खास करून पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांक आणि मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांक खास करून हांव सांगू इच्छिता की आयज म्हणटात तशें ह्यातून सगळी कडेन चर्चा आसा की मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार श्री उजित आरोलकर यांचे त्या रिपोर्टान नाव आसा म्हणून. सो आयज हांव गोयच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराक तेंच्यांनी सांगपाक जाय की तूं विलिंगली गोवा हावसिंग बोर्ड जे महामंडळ आसा, जे कॉर्पोरेशन आसा, तेतूंतल्यान तेंच्यांनी स्टेप डावन जावप काळाची गरज आसा. इट अदरवायज म्हणटात तसो हो बॅड रिमार्क ऑन द पार्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लागतलो. कित्याक गोवा हावसिंग बोर्ड डील्स विथ प्लॉटिंग. गोवा हावसिंग बोर्ड हे प्रॉपर्टी संदर्भात काम करता, गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीनी प्रोजेक्ट हाच्या खातीर काम करता आणि हे सगळे जे कमिशन जे लँड ग्रॅबिंगाचे जे फॉर्म जाल्लेले ते म्हणटात तशे जेंच्यांनी प्रॉपर्टीज ग्रॅब केल्लेली आसा त्या लोकांक बिहायंड द बार्स करच्या खातीर हे फॉर्म केल्लेले आसा. सो तेका लागून म्हजो डिमांड आसा मुख्यमंत्र्या कडेन गोंयच्या की तेंच्यांनी जर ते वेळोवेळी सांगता की आपण कोणाचीच गय करचो ना, आपण कोणाचीच कुयदाद करचो ना म्हणून, कोण हेतून दोशी आसतले तांकां सगळ्यांक तेंचेर कारवाई जातली म्हणून आयज ही वेळ येयल्लेली आसा, आयज ही ऑपॉर्च्युनिटी आसा. पळय आमच्या मतदारसंघात विविध लोकांनी राजकारणात भाग घेतलेलो आसतलो, आयज ते हेचेर स्पश्ट येवपाक फाटी फुडें सरता आसतले. हांव नांवां घेवन सांगता, आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत भाई कलप जावं, आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जावं किंवा आदले आमदार दयानंद भाई सोपटे जावं, हेंच्यांनी हो विशय हेच्या फुडें घेवप ही काळाची गरज आसा. कित्याक तर एक म्हणटात तसो लोकांक एक बरो मेसेज दिवप आणि तेतूंतले दोन मनीस खास करून दयानंद भाई सोपटेन हो विशय घेवपाक जावो. कित्याक ही इज रिप्रेझेंटींग द भारतीय जनता पार्टी आणि हे जे गोयचे मुख्यमंत्री आसा तांकां सांगपाक जाय. हांवूय बी ह्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान विनंती करता की जर खरोच जर पारदर्शक व्यवहार जर ह्या संपूर्ण प्रक्रियेन जर दोतोर प्रमोद सावंतांक जर दाखोवपाचो आसा जाल्यार पयले इनिशिएटीव तांकां घेवचे पडटले ते म्हणजे की हेचे थरर इन्व्हेस्टिगेशन, सगळे जे कितें आतां हे सगळे प्रकार हळू लोकांच्या जनते मुखार येतले, लोकांक सगळी ट्रान्सपरन्सी कळटली. हांवें 2 दिसां पयलीं एक प्रेस एड्रेस केल्ली, त्या वेळाचेर हांवें क्रिस्टल क्लियर सांगलेलें खंय खंय कोणाचे कशे कशे केसी आसा, कसो म्हणजे आपणाक न्याय मेळच्या खातीर कसो मनीस अपिलाक गेल्लो आसा, हेचे संपूर्ण दस्तऐवज हांवें मिडियाच्या मुखार दवरलेले. आनी आयज ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक विनंती करता की इमिजिएटली एक तर ताका सांगपाचें की ती विलिंगली स्टेप डावन जा, अदरवायज तेका म्हणटात तसो तो सपोर्टिंगान आसा गव्हर्मेंटाच्या तेजे महामंडळ काडून घेवप आनी तेचो सपोर्टय तेका सांगप की तुजो सपोर्टय तूं विड्रॉ कर. जर कारण अशा मनशांक जेंची नांवां म्हणटात तशी हेतून कमिशनान येयल्लेली आसा अशा लोकांक जर घेवन मुख्यमंत्री जर हे जर सरकार जर चलयता दॅट मिन्स ही इज प्रोटेक्टिंग हीज ओन लेजिस्लेचर जे आसूं ते सपोर्टीव कोण. काल हांव येयल्लेले तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन ते करता म्हणटा, पण आयच्या प्रायमा फेशिया स्टेजीचेर हांव फक्त एकूच लायन वाचतलो हेतूंतली, म्हणटात तशी जी लोकांक तेच्या मुखार तेजे कितें आसा ते लोकांक कळटले. इन व्यू ऑफ द अबाव डिस्कशन हे सगळे म्हणटा ते इन व्हॉल्युमिनस म्हणटा तो हो सगळो दस्तऐवज हेतून सगळे क्लियर आसा, वाचपाक सगळ्यांक टायमय बी वतलो. पण एकूच सांगता कंटेंशन लास्ट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन व्यू ऑफ द अबाव डिस्कशन इन माय कन्सिडर्ड ओपिनियन ऑल द एक्युज्ड ज्या एक्युज्डा भितर मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराचे नाव आसा कळ्ळें, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कमिशन ऑफ क्रायम एज पर द चार्जीस लेवल्ड अगेन्स्ट हिम. हो जो रिपोर्ट आसा हो जस्टिस VK जाधव कमिशनाचो रिपोर्ट
लँड ग्रॅबिंगाच्या संदर्भात म्हणटात तसो हो रिपोर्ट मुख्यमंत्र्याक सुपूर्द केल्लो रिपोर्ट 2023 2024 तो कॅबिनेटान येयल्लो रिपोर्ट, त्याच्या नंतर तेचेर LAQ मागलेलो रिपोर्ट, अशें काल आमचे माननीय फातोर्डेचे आमदार तेंच्यांनी इतले डीपली वचून सांगूंक ना. तेंच्यांनी जस्ट लिमिटेशन्स म्हणटात तशें खंय वयर सकयल त्रुटी आसात ते सरकारान सांगलेले, कित्याक हेतूंतल्यान कोण साल्वार जावंक शकता म्हणून. आतां कशें आसा, हेचो कॉग्निजन्स आयज मुख्यमंत्र्यान हे सगळे कमिशन रिपोर्ट आनी धाकून दवरपाची गरज ना. हे सगळे एक्सपोज जावपाक जाय आनी तांकां जर स्वताची जर पयली जर गोंय जर साफ करतलो जाल्यार तेंच्या घरान म्हणटा ते जे तांकां सपोर्ट करतात, जे लोक इनवॉल्ड आसा हेतून, हे स्वता रिपोर्ट तेंच्या मुखार रिपोर्ट आसा, तेंच्यांनी हेची सविस्तर पडताळणी करून इमिजिएटली विदीन नो टायम, विदीन नो फ्रेज ऑफ टायम आनी अशा लोकांक स्वता बरोबर दवरप हे मुख्यमंत्र्याच्या इमेजी खातीर घातक आसा आनी हेची मुख्यमंत्री कॉग्निजन्स घेतलो अशी आशा आसा. कारण पेडणे तालुक्याशी रिलेटेड हो इशू, मांद्रे मतदारसंघाशी रिलेटेड हो इशू आयज म्हणटात तशी मगो पक्षाची इमेज भविष्यान ह्या विशयांतल्यान खराब जावं येता. सो तेका लागून म्हजी विनंती आसा मगो पक्षाचे नेते श्री सुदीनजी ढवळीकर हांकां की तेंच्यांनी ह्या विशयाचो कॉग्निजन्स घेवन इमिजिएटली आपलो निर्णय घेवप आनी एट द एंड म्हणटात तशें हे सगळो दस्तावेज म्हज्या मुखार आसा. आय एम टॉकिंग विथ डेलिबरेट डॉक्युमेंट्स म्हणटात तशें आनी फक्त इतलीच विनंती करता की हे सगळे जनते मुखार आतां भविश्यान येतले. सो तेच्या पयलीं सरकारान आपली म्हणटात तशी इमेज सेफगार्ड करच्या खातीर जो सपोर्टिंग MLA आसा आनी जो सदोदीत मुख्यमंत्र्याच्या प्रोटेक्शनान चलता तेचेर मुख्यमंत्र्यान आयज निर्णय घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा ज्या पद्दतीन काल प्रुडंट मिडियाचेर मुख्यमंत्र्यान प्रमोद आचार्यजी यांच्या बरोबर जी डिबेट जाली तेतून सिद्दकी सुलेमान हो विषय जरी तेंच्यांनी घेतलो आसलो तरी सुद्धा तेंच्यांनी सांगले, म्हणजे अभिमानान सांगले की SIT फॉर्म आपण केले, कमिशन फॉर्म आपण केले आणि हेचेर सगळ्यांचेर कारवाई आपण करतलो म्हणून, आपण कोणाकच सोडचो ना म्हणून. हेचो सुरवात, हेचो पायंडो मांद्रे मतदारसंघातल्यान मुख्यमंत्री करतलो अशी आशा बाळगता आणि ही प्रेस कॉन्फरन्स सोंपयता. आनी कितली नांवां भितर पळय, दिस इज अ फोल्डर वायज, तांकां डिटेल खबर आसा. फोल्डर वायज आसात ते. फोल्डर नंबर 28 हे प्रकरण आसा विच रिलेट्स टू मांद्रे MLA. कळ्ळें? आनी कोणाचे आहात पेडणे? ते पेडणे आनी कोणाचे आसा तेचेर हांव सविस्तर टप्प्यान वतलो. हेतून हेचे जेन्ना वास जेन्ना हेचो जेन्ना सगळे हेचे जेन्ना एक्सपोजर येतले पळय तेन्ना सगळे धक्कादायक निर्णय येवपाचे आसा. सो मुख्यमंत्र्यान जे एफर्ट्स घेतलेले आसा हे सगळे प्रकरणाक ट्रॅक करच्या खातीर हेची खरोखरच तोखणाय करच्या सारखे एफर्ट्स आसा. जस्ट जाधव कमिशनान जे एफर्ट्स घेतले किंवा आनी कोणी जे टीम जे SIT टिमीन एफर्ट्स घेतले, जो सामान्य मनशाक न्याय मेळटलो हेतूंतल्यान, इवन जे नो मॅन लँड्स आसा तेतूंत न्याय मेळटलो, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज आसा जे कोणी ग्रॅब केल्लेले आसा तेतून न्याय मेळटलो आनी हे प्रायवेट प्रॉपर्टीज जे कोणी फ्रॉड डॉक्युमेंट्स करून केल्लेले आहा तेतून न्याय मेळटलो. नो डावट कोण खंय दाद मागांक वयतलो, तेंचे केसीस आसतले, तेचेर तांकां न्याय निवाडो मेळ्ळी, तांकां क्लीन येवनी आमची कांय हरकत ना. कोणाक अपिलान आतां म्हणटात तशें आमचेच आमदार जशें हांवें 2 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं प्रेसांत सांगलेलें की ते FIR क्वेश करच्या खातीर हायकोर्टान गेले, FIR क्वेश करपाचें पिटिशन तेंचें डिसमीस केलें. त्याच्या नंतर ते सुप्रीम कोर्टान गेले क्वेश करपाक. सो तेंचे ते पिटिशन चालू आसा, गेले 8 म्हयने तुजो रिजल्टच येवना अजून, प्रक्रिया चालू आसा. सो तो विशय कितें आसा तो ताका येवनी, पण तेचेर चार्जीस आसा. कमिशनानय, जाधव कमिशनानय तेचें नांव आसा. सो इट इज द ड्युटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू टेल हिम willingly step down or sack him as the chairman of Goa Housing Board Corporation.